अशी येता मागीर माझ फाटल्यान कोणी येतलो पळय ताका ना अशें म्हणनाका ना 750 मागीर 700 मागिला 850 मागिला किती घे मांज 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 आसा पयर होत्त हिला पयर होत्त मानता हाय हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आईज सॅटर्डे न्ही रे, आईज सॅटर्डे आणि सकाळची न्ही आता टाइम 11:17 झाली. ऑड फिगर म्हाका 11:11 दिसला आमच्या. तर 11:17 झाली आणि आम्ही आई सावड्ड्या वचपाक भायर सरले खूप दिसान. केन्ना गेल्ली रे आमी लास्ट? म्हाक पावोवपाक हे केस स्ट्रेटनिंग केले, स्मूथनिंग केलं पळय. फर्स्ट हेअर वॉशाक गेल्ली पळय त्या दिसा गेल्ली, त्याच्या नंतर वचूच ना. ऑलमोस्ट 30 तारखेक गेल्ली. आयज तारीख कितलं? ती काना हे घालू ना. अरे काना घातलीच ना, हाडली बी ना. आयज तारीख कितली? 17 18 19 आयज. टाइम खबर ना, तारीख खबर ना, काय ना. 18 तारीख 18 दिसान आयज वयता. खूप दीस जाले सावड्डे गेल्यार वचूच ना. सो आता वता पळय तितल्या दिसान आता सावड्ड्या खूप दीस जाले वचूच ना न्ही. अशें म्हणून हो पयर लागलेलो या अशें म्हणून. हळदी कुकूम जो आशिल्लो पळय ना त्या दिसा म्हाका म्हणटालो फाल्यां या म्हणून. पण नेक्स्ट डे तुमकां खबर आसा न्ही कामां सगळी आसता. मागीर ती कामां कर हे कर ते कर गडबडी जायना ना. अशें तशें सगळें ओडून बी वचपाक जायना म्हणून वचूं ना. हाय म्हणून तूं आयज. हॅलो गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग आसा. सो ताका लागून वचूं ना सावड्डे त्या दिसा. मागीर त्या दिसा कितें बुधवार, मागीर ब्रेस्ताराक आनी कितें जालें शुक्राराक काल हेका काम आशिल्लें. अशें करून मागीर वचप जें आसा पळय तें जालेंच ना. तर आयज हो कालच म्हणपाक लागलो फाल्यां या वचून येवया अशें म्हणून. तर आयज भायर सरल्या पळोवया आतां रावपाचें काय वचून येवपाचें तें. कित्याक खूब दीस जाले न्ही आमी रावत ना. रावपाक गेल्यार तर आय थिंक 2 म्हयने मायज जाले दिसता. सावड्ड्या रात जी आसा पळय ती घडयलीच ना. तर म्हटलें चल पळोवया या सद्याक अशें म्हणून. आतां कशें कितें तें पळोवया. फाल्यां हो म्हणटा सकाळ फुडें की आपल्याक काम ना अशें म्हणून ह्या सायडीच्यान. तर इफ सपोज हेका जर कांय काम येयलें ना न्ही जाल्यार रावतली आयज सांजची, नाजाल्यार फाल्यां. आयज रावतली सांजची आनी इफ सपोज कितें काम आसा जाल्यार सांजची येतली, नाजाल्यार फाल्यां सांजची सुशेगाद जेवन बी येतली. पळोवया कशें कितें करप जाता तें. फाल्यां संडे बी आसा न्ही अशें म्हणून. सो पळोवया. सद्याक तर भायर सरल्या. हे पळयात बॅग बी घेतला आणि हे पार्सल येयला वाटेर. म्हणल्यार तेणे हे केलं, कॉल केलो सकाळ फुडेंच 8:00 की तुमी आसा घरा कडेन काय म्हणून. ओपन बॉक्स डिलिव्हरी आसा म्हणून. सो मागीर आतां अर्द वाटेक ताका मेळून ते पार्सल कलेक्ट बी केलें आनी ताका लागून चड टायम जालो. मातशें आनी वाटेर काम जालें. मागीर सकाळ फुडें उठून हांव घरांतलें सगळें करता म्हणल्यार तुमकां खबरच आसा न्ही. तशेंच तें लायट गेली मदीं ताका लागून. सो आतां जस्ट पोळ्यांकच पावलें. 11:30 म्हटल्यार 12:30 बी म्हटल्यार पावतली घरा कडेन. म्हाक राती फोन केल्लो तेन्ना म्हटलेलें पळोवया येयल्यार येतली अशें म्हणून. मान सकाळी फोन केला येयना तुमी काय म्हणून. येता म्हणल्यार ती बी एक्सायटेड आसा आतां न्ही रे. मेळीत म्हणा. हय मेळीत म्हणा. लोक बोरो पुंजयता पळयात दिसली रस्त्याक कशी बोरा झाड आसा बोरो पुंजयता. तर वयता घरा कडेन मागीर माक मेळयता तुमकां. आनी मेन म्हटल्यार फाल्यां भाभीलो हळदी कुकूम बीन आसा. सो तेणें बी इनवायट केलें तेणें पयलींच सांगलें म्हाका. सो हांव मागेली वायणां बी घेवन येयलें. आमगेर इतले पयस कोण पावना आनी ती कामाक वयता. दोगांय भाभी जी आसा पळय दोगांय कामाक वयता. सो मदल्या दिसांनी केलें की पॉसिबल जायना. आनी संडेक म्हटल्यार ती करता न्ही. सो आतां तेंचो संडेक न्ही. फाल्यां एकल्याचो हळदी कुकूम आसा. पळोवया पॉसिबल जालें जाल्यार वचून येतलें. गेले जाल्यार बायक बी मेळयता तुमकां. नाजाल्यार मागीर घरा कडेन मा काकी ती सगळी आनी सगळ्यांक मेळयता. तुमकां खूब दीस जाले न्ही मेळूना अशें. सो चलात तर या सद्याक पेट्रोल पंपार गेल्ली वारो चेक करपाक. म्हणल्यार तेंच्या आउट ऑफ ऑर्डर. सो काणकोण बी कितें काम आस रे? काय ना न्ही. चल या आतां डायरेक्ट नुस्त्या मार्केटान गेल्ली. नुस्तें पळोवपाक मागीर नुस्तें कांयच ना चड अशें. सो बांगडे घेतल्या आनी कांय घेवना. पळया सावड्ड्या पळयतली मागीर. हांगसर नुस्तें जें आसा पळय तें आमकां ताजें तें व्हड्यातलें जें येता पळय तसलें नुस्तें न्ही. वारो बिरो मारले कितें नुस्त्याचे ऑप्शन्स खूब कमी आमकां. सावड्ड्या बीन ते हेजे नुस्तें मेळटा न्ही स्टोरांत, म्हणजे स्टोर करून दवरिता ते बीन. सो ते ऑप्शन्स खूब आसता.
पळोवया मागीर एक तिस्कार वयता आसतना पावट मारली थोडे नुस्तें मेळटा जाल्यार पळयता नाजाल्यार मागीर घरा डायरेक्ट. आयज म्हाका बी सावड्ड्या काम ना कित्याक लागून काम ना इफ सपोज रावली जाल्यार मागीर फाल्यां सुशेगाद येवपा मेळटा न्ही ताका लागून. आतां आनी वयचें ना वता भायर खुश तो नाजाल्यार ताका आपल्या गाडया बसून रावपा पडटा. पार्किंगा प्रॉब्लम जाता न्ही मागीर तो गाडया बसून रावता. सावड्ड्या पार्किंग तुमकां खबर आसा मेळ्ळें जाल्यार मेळ्ळें ना जाल्यार ना. काणकोणच्याहून तरी खूप परवडले सावड्ड्या न्ही रे. काणकोण तर ऑप्शनच ना पार्किंगाक. हय ऑप्शन नाच खंय गाडी दवरपा म्हणून. सावड्ड्या तरी तितले तरी ऑप्शन आसा. सो चलो मागीर मेळटा. वाटेर न्ही येता आसतना केपें पावचे पयलीं लोकल जे आमचे वेंडर्स रस्त्याक कशी बसता पळय तेंचे कडल्यान मुळ्या भाजी घेतली हांवें आनी केपें पावली. केपें म्हणल्यार तिळामळ पावपा येयली. तर हे हांगासर न्ही गांवठी आडसर जे आसा पळय ते विकता. तर मोस्टली बंदच आसता बट केन्ना अशें करून आमी ह्या टायमार येयली ओपन आसा जाल्यार आमी ट्राय करतात अशें घेवपाचें. सो हांव म्हणपा लागलो आयज बीन घेवया अशें म्हणून. रोखडोच टायम जाता 12:15 जावन गेली 12:20 जावपा येयली आनी आमी आजून केप्यां तिळामळच आसा. मातशें गोड अशें उदक आसता तशें आहा मातशें पचकेशें आंबट आसा ना ना असो हांव पिता मातशें आंबट अशें. ती गांवठी आडसर न्ही बरी इल्लीशी नाजूक बरी दिसता पळोवपाक. आपणा काडपाक गेला आनी नाका बरें आसा. मस्त ना 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 पुरो पुरो खूब जातले मागीर. लिपस्टीक लायले लावू रे लोकाल ती तुगे बायलेलेत न्ही. ओपन करून हाड. तुगेल्या दाट आसा कातली म्हागेल्या कांय ना पातळ. दाट आसती म्हाका घेवन यो. पावली आमी घरा फायनली. बाजार बिजार करत करत म्हळ्यार सावड्ड्या वचूं ना आडसर पिवपा रावली भाजी घेवपा रावली न्ही रे. म्हाजाळी नुस्तें पळोवपा रावली. सो पावली फायनली घरा. माजतली घरा कडेन मागीर वचून मेळयता तुमकां. आमकां घरा कडेन वचपाक टनल बी लागता. गुड इवनिंग. सांजची जाली 5 हय 5 जाली आनीक तुमकां जें आसा पळय हांव आतां मेळटा. सकाळी जेन्ना घरांतल्यान भायर सरलेले पळय तेन्ना म्हटलेले घरा कडेन वयता माग बी सगळ्या मेळयता म्हणून. बट घरा कडेन येयले की ना तो एक्सायटमेंट जो आसा पळय तो वेगळोच आसा. आनी खूब टायमान येयले न्हू हांगा माफड्यांक मातसो टायम तेवटेन थंय त्या काकी फुड्यान थंय त्या काकी फुड्यान हे बारकेले आशिल्ले म्हणल्यार ते मागीर येयले न्ही स्कुलासान बी मागीर तेंच्या वांगडा अशें करून टायम जो आसा पळय तो असोच गेलो. जेवली पिवली मातसो रेस्ट केलो. सो मागीर अशें करून बसले कोणा कडेन उलयले हांगा हेजे कडेन मातशें उलय थंय तेजे कडेन मातशें उलय कांय कळच ना. हो न्हिदलेलो हो हांगासर जस्ट आतांच उठून गेला आनी काकी येयल्या आमी भितर किचनान आशिल्ले. सो हांगा येतगीर न्ही टायम जो आसा पळय तो असोच वता कांयच कळना कशें कितें टायम जो आसा पळय तो गेलो म्हणून. न्हिदून बी उठलो तो सारको एक मस्त न्हीद काडली तेणें खबर बी ना तें कितें जालें म्हणून संवसारान. सो आमी आतां न्ही मसालो हें करताली म्हटल्यार मसालो जो आसा पळय तो भाजताली. काकी येयल्या मातशी क्वॉन्टिटी बी चड आसली की चड मनशां जाय पडटा. हात वयटा न्ही चाळून चाळून सद्याक हांव चाळटालें आतां म्हटलें म्हाका मातशें तूं चाळ हांव हें करता अशें म्हणून व्हिडिओ जो आसा पळय तो कंटिन्यू करता. हें करता करता म्हाका याद जाली की अरे व्हिडिओ जो आसा पळय तो कंटिन्यू केलोच ना अशें म्हणून. सो भितर मसाल्याचें काम जें आसा पळय तें चालू आसा दाखयता तुमकां भितर. रेसिपी बी जी आसा पळय ती हांवें ऑलरेडी शेअर केल्या कशें कितें तें म्हळ्यार आमी कशी करता कितें तें. म्हटल्यार आतां आमी सेल करतात मसालो. आतां हांव मसालो जो आसा पळय तो म्हाज्या व्हिडिओ थ्रू सेल करता युट्यूबाचे थ्रू म्हाजे सबस्क्रायबर बी सगळे घेता. सो आमी कशें करता कितें करता हें तुमकां दाखोवप
आसा म्हळ्यार कंपल्सरी अशें तुमकां खबर आसपाक जाय न्ही बाबा आपूण जो प्रोडक्ट आतां आमी होममेड प्रोडक्ट म्हणून विकतात सो तर आपूण जो प्रोडक्ट घेता तो कसो करता कितें करता हें तुमकां खबर आसपाक जाय ना आपूण कितें खाता जें कितें खाता आपूण तें कितें का म्हणून आतां भायर आमी जे फॅक्ट्रीनी व्हडले व्हडले पॅक करता आमी थंय वचून काय की तुमी कितें घालता म्हणपाक शकना बट आतां आमी बारीक आमचो बिजनस आसा न्ही सो आमी कितें करता तुमकां खबर आसपाक जाय ताका लागून हांवें रेसिपी जे आसा ते डिटेल एका व्हिडिओनी म्हाज्या शेअर केल्ली आसा सो आतां आनी परत तीच रेसिपी जी आसा पळय ती शेअर करना जस्ट आमी सगळो मसालो जो आसा पळय ती क्वॉन्टिटी काडून घेतली आनी आतां आमी तो भाजून घेता तो दाखयता तुमकां कशें कितें करतात तो हांव पळयात मोबायल घेवन बसलो च्या जाय रे तुका काय पयलीं हांव भितरलें काम करूं सो चलात तर किचन दाखयता तुमकां मसाल्याचें काम जें चालू आसा पळय न्हू तें मसालो भाजपाचें काम जें आसा पळय न्हू तें इन प्रोसेस आसा सद्या हांगासर हें पळयात सगळो मसालो जो आसा पळय न्हू तो काडून घेतला आनी हे हांगासर भाजपाचें ट्रेन येयली आतां बॅकग्रावंडान जो तुमकां आवाज येता पळय तो रेल्वे ट्रॅक आमकां सामको लागीं आसा आनी थोडोसो मसालो पळय हांगासर सगळी क्वॉन्टिटी जी आसा पळय ती काडून दवरल्या सगळें पातून दवरला मेजार हें हांगासर भाजपाचें काम काडू गे जाली हय जाली ना जावना अजून मातशें जायटा हांगासर मिरयां लवंगां सुकी कोथमीर पाकिले हे अर्धे भाजलं तें थंड जालां हें थंड जावना अजून ही भाजता चालू आसा आनी आनी थोडोसो उरला भाजपाचो तुवें टायम पळयात 6:15 जाली आनी आमच्या मसाल्याचें काम अजून चालू आसा एक बॅच जे आसा पळय न्हू म्हणल्यार एक टायपाचो मसालो तो रेडी जालो म्हळ्यार भाजून भिजून सगळें निवळ करून ते कितें तोड फोड खंयचें कितें निवळ कर कोणा बी काड ते सगळे राटवळे आसा ते करून फर्स्ट टायपाचो जो आसा पळय तो मसालो रेडी केलो भाजून भिजून रेडी केला आतां सेकंड टायपाचे मसाल्याचें काम जें आसा पळय न्हू तें चालू आसा म्हळ्यार कितें केलें फर्स्ट टायपाचो सगळो केलो काकी बी येयल्ली आशिल्ली न्हू तो केलो च्या बी करून पिली मातशें थोडोसो रेस्ट घेतलो आनी सेकंड टायपाचो मसालो जो आसा पळय तो काडलो इन सेन्स तो मेजरमेंटान सगळो काडपाक पडटा न्ही जोखून बीन अमकी क्वॉन्टिटी अशें म्हणून तें काडलां आनी आतां तो भाजपाचो काम चालू आसा आनी कितें जाता तें सगळें निवळ बिवळ करप न्ही तेका चड टायम वयता भाजपाचें परत सगळें सारकें निवळ करपाक पडटा सो थोडी जाणां कितें करता बियो ते सगळें काडना न्ही ते सगळें काडून सारकें फोडून बिडून ते सगळें पोवचें पडटा पळय तेका चड टायम वयता सो तें सगळें करता म्हळ्यार टायम जालो तर आतां सेकंड टायपाचो मसालो जो आसा पळय तो रेडी म्हळ्यार रेडी जाता भाजपाचें काम चालू आसा जस्ट आतांच भाजपाक न्ही स्टार्ट केला एक वरभर तरी वयतलें दिसता म्हाका भाजता म्हळ्यार कित्याक क्वॉन्टिटी बी चड आसा न्ही आनी बारीक गॅसाचेर स्लो सारकें सगळें करपाक पडटा आनी मातशें आमचें अशें म्हणल्यार न्ही अशें तशें कांय जावपाक ना तिचें सारकें सिस्टमॅटीक सगळें सो तेंच चालू आसा दाखयता तुमकां भितर तुमी म्हणटली बेश्टेच सांगता म्हण हांव दाखयता धुंवर सो जालो म्हणटा सगळो विंडो बी बंद आसा म्हणून सो पळयात हें जें आसा पळय तें सगळें क्लीन करपाक पडटा हें जें कितें म्हणटा गे हांकां कसली फूल दगड फूल हें सो ते न्ही अशें करून भितरले फोडून तेंचे अशें करून बियो काडपाच्यो सगळ्यो आनी अशें करून निवळ करपाक पडटा ते बी सगळें बारीक खूब करता म्हळ्यार टायम लागता क्वॉन्टिटी बी चड आसली की ना मागीर आनी चड टायम लागता सो जे हातीर ओपन जातले पळय ते सगळें ओपन केलां हें आतां दवडून फोडून काडपाक जाय तितून भितरले बियो ज्यो आसा त्यो ते बियो बी घालनात आनी पळय सगळें काडून दवरलां तिणें उदोचो एक बॅच आतांची ही सेकंड बॅच पळय हांगासर ही जाली भाजून कोथमीर ती भाजपाची ती सुपातली ती भाजपाक ती आतां घातल्या हाय गरम आनी हे जालें सगळ्यात मिरसांगेचेंच काम उरलां न्ही तेय मसाल्याचें बीन सो फायनली आमचो मसालो जो आसा पळय न्हू तो भाजून सगळो हें करून जालो म्हणल्यार फक्त भाजून दवरला आतां न्ही तो
मातसो थंड करून मागीर डब्यान बी पॅक करून दवरपाक जाय, मागीर हें करपाक दळपाक व्हरपाक जाय न्ही तेका लागून. सो फक्त मिरसांगे ज्यो आसा पळय न्हू त्यो फाल्यां भाजून, म्हळ्यार फाल्यां आतां व्हरतली न्ही आमी सांजचो दळपाक, जाल्यार फाल्यां डायरेक्टली त्यो भाजून हें करून मागीर करतले, नाल्यार मिरसांगे रोखड्यो थंड पडटा न्ही तेका लागून. त्यो मिरसांगे भाजले की ना रोखड्योच हें करपाक जायना. पळय आतां हांगासर बसला, ताका बेजार येयलो खंय बसून आनी तकली दुखता खंय तेजी. पेशंट रे. होने कितें हो नहीं सकते. हां तो बसला, ताका बेजार येयलो आनी म्हाजी हालत पळय तुमी कसली जाल्या ती. कांयच ना येवन ना, म्हळ्यार अशें करून दीसभर तोंड धुवना, काय करूना सगळें तोंड बी ऑयली जालां. गॅसा कडेन आशिल्लें न्ही तेका लागून. सो जालें मास आसा सकल. माक मेळ्ळीच ना न्ही, तुमकां येयलेल्याक माक मेळटा म्हणटा मेळूच ना. सो माय वयर येयली की मागीर मेळयता तुमकां. माक मेळयत म्हणून सांगलें न्ही रे. मा बिजी. तू येयलेल्या तू मेळीत ना न्ही मागीर. तेन्ना तुवें म्हणला आपल्या व्हिडिओ काडनाका म्हणून मागीर आतां हाय म्हण मगे दिसता म्हणल्यार न्हिदपा जालें लोकांनी गुड नायट जालें हांगा. हय त्या येयलेल्याक टायमू मेळूना. तुवें हाडप आनी तुवें खावप. तू कित चणी तर ते हळडी कुकमाचे दाद लागना म्हणपाक. ट्रेन येयली. आमच्यान आतां रातची खंय दिसतात. पयलीं न्ही आमगेली ट्रेन. मा सांगता सकाळ फुडें फाल्यां तुमकां ट्रेन दाखयता. केस लांब जालें रे म्हागेले. कापले न्ही वयल्यान 4 उरल्या. ना 2दा ताणें कापली न्ही, ट्रीम केली न्ही. केस वयता नेयान केस स्ट्रेट करून नाशिल्ले, नेयान केसां कलर घातलेलो. मागीर तेणें तो फ्रेंड शिकता तेन्ना तेजे कडल्यान घालून घेतलेलो. वो आनी कितें करता रे. सो आमी आतां रातची न्हिदपाचे तयारेक. सो ताका लागून केस बी हांवें बांदले मातशे वयर आनी न्हिदता आसतना अशेंच केस बांदता, नाजाल्यार म्हागे केसां जट जाता सोडून न्हिदलेले अशें म्हणून. आतां रातची 10:30 पावणे 11 जावपा येयली. आमगे घरा कडेन जाल्यार आमी आनी न्हिदून पडलेली न्ही रे, लायटी बिटी पालोवन. आनी आमी आतां हांगासर आतां जेवल्या. पावणे 10 कितल्या जेवपाक गेले, जेवन आयदन बी धुवन आतां न्हिदपा तयारी. मसाल्या लागून लेट जाला. म्हाजी जाल्यार भाजी न्हू हरशीं म्हणून. तुमी कितल्या आयज आतां तरी आमी आसा म्हणून बेगीन जेयल्या, नाजाल्यार 11:30 बीन जेयता इतले लेट. आमगे तेन्ना न्हिदोन जाता. आमगे बाबा 8:30 जेवण घरा कडेन. तर आतां जेवन बी जालें आनी म्हटलें माक पयलीं मेळुया अशें म्हणून. मागीर आयज दीसभर माक मेळयता मेळयलेंच ना म्हणून रे. सो आतां जालें आमचें जेवण बी सगळें. तर आतां आमी न्हिदता आनी तेच्याच वांगडा व्हिडियोय बी म्हटलें पयलीं एंड करून घेवया अशें म्हणून. मागीर जर तो फाल्यार घातलो न्ही तसोच उरता अशें म्हणून. आनी हांगा येतकीर न्ही शूट करप कांय पॉसिबलूच जायना, अशेंच जाता हेवटेन तेवटेन सगळें. आनी मागीर व्हिडियो जसो मागीर तो थोडोसो शूट करप जाता. फाल्यां संडे आसा, सो फाल्यां संडेक म्हाका मार्केटांक वचपाक जाय सांवड्ड्या. संडे मार्केट न्ही सांवड्ड्या. एवरी टायम जेन्ना संडे मार्केटांक वताली पळय तेन्ना आमच्या थंय वताली भाजी हें तें हाडपाक. फाल्यां सांवड्ड्या वयतली आमी, बट भाजी बी हाडपाक न्ही, जस्ट अशें करून नॉर्मल मार्केट जें आसा पळय थंय म्हाका थोड्योश्यो मिरसांगे ज्यो आसा पळय न्हू त्यो पळोवपाक जाय, तेका लागून वतलें. हाडलेली हांवें काणकोणच्यान, बट आनी थोड्योश्यो मिरसांगे जाय म्हाका दुसऱ्या वरायटीच्यो. काणकोणच्यान ज्यो हाडलेल्यो पळय त्यो 3 डिफरंट वरायटी हाडलेल्यो आनी आतां म्हाका आनी एक डिफरंट वरायटीची काणकोण मेळना पळय ती हांगा पळोवपाक जाय. फाल्यां संडे मार्केट न्ही, सो पळयतलें वचून सगळें. आनी मसालो जो भाजला पळय न्हू तो फाल्यां काडून मेळटा जाल्यार पळयता, कित्याक संडे न्ही अशें म्हणून. ती मोस्टली मंडे थर्सडे अशी आसता. थंय वचून बी सकाळ फुडें पळोवन येतली. इफ सपोज काणटा न्ही ती जाल्यार मागीर मिरसांगे भाजून व्हरून थंयच्यान हें करपाक जाय. पळोवया फाल्यां कशें कितें जाता तें मागीर जें कितें जातलें पळय तें तुमकां कळटलें, शेअर करतलें न्ही तुमच्या वांगडा. सो सद्याक सकाळ फुडें मार्केटांक वचपाचो तरी प्लॅन आसा सद्याक, पळोवया.
सो त्याच्या पयलीं आयचो व्हिडिओ आसा पळय तो बी हांगासरच एंड करून घेता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच आनी एक नवो इंट्रस्टींग व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. नवे जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळ्या तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय. तुका दाखयलोच ना हांवें. आनी पळय मा बी आसा हांगासर. खंय गे माय पळय. चलो फाल्यां मेळया मागीर न्ही रे. ओके आतां न्हिदपाचो टायम. न्हिदोन घेवया. पुरो तो मोबायल आतां चोया.